सांकवाळे पंचायतीचो सरपंच गिरीश पिल्ले याच्या विरोधात अविश्वास थाराव 5 विरुद्ध 6 मतांनी विरोधकां वाटेन संमत जाला। बुधवारा दीस गट विकास अधिकारी कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या हाजरेन हो अविश्वास थाराव संमत जालो। 11 पंच वांगडी आशिल्ल्या सांकवाळ पंचायतीच्या 6 वांगड्यांनी गिरीश पिल्ले या विरोधात मतदान केला। पंचायतीचो सरपंच अजून वेचूंक नाशिल्ल्यान सांकवाळे पंचायतीची कामां आतां उपसरपंचूच पळयतली अशें पंच वांगडी नारायण नायकान सांगलें। नो कॉन्फिडन्स मोशनाचेर डिस्कस करपाक जी मिटींग आशिल्ली ते मिटिंगेक आमचे 11 मेंबर प्रेजेंट आशिल्ले आयज आनी जे मोशन आमी घातलेलें ते फेवराक आमकां 6 जाण आनी अगेन्स्ट 5 जाण जाल्ले आसा आनी आमी जे नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलेलें आसा ते आयज आमचे फेवर जाल्लें आसा आनी सद्या जो चार्ज आसा तो आमचे डेप्युटी सरपंचा कडेन येयल्ले आसा। जे सरपंचाचें इलेक्शन आसतलें ती अजून आमकां डेट मेळोना, ते फुडें मागीर जेन्ना इलेक्शन जातलें तेन्ना तुमकां कळयतलें। आयज नो कॉन्फिडन्स मोशन घातलां पूण जे मेंबर आमचे 11 मेंबर आसतले जे गांवचे कितें काम आसतलें तेन्ना ते सगळे मेंबर वांगडा आसतले। आमचे मदीं तशें हें कांय ना, सगळे वांगडा आसतले। गांवचे जी कितें कामां आसतलीं सगळे वांगडा रावन करतले, तितून आमचे मदीं कांय तशें डावट कांयच ना। पूण जी स्पीड कामाक जी जाय आशिल्ली ती मेळनाशिल्ली खंय तरी आनी आतां सगळेच जे आसा ते आपले परेन सगळ्यांनी हें केल्लें आसा। आमी सगळेच फाटल्यान रावन ते जी कितें कामां ती करुया म्हणून सांगलां। तितून आमचे मेन म्हणटा ते पंचायत घर आसात ते मोस्टली जावपाक जाय। आमचे कडेन आतां हार्डली फक्त 2 वर्सां उरलेलीं आसात। जाता तितले बेगीन आमी हें काम जें उरलेलें आसा तें करपाक आमी ट्राय करतले। आपणे इतली कामां करून सुद्दां आपल्यार अविश्वास थाराव कित्याक हाडला हो तांकांच खबर। आयज मेरेन प्रामाणीकपणान काम केलां, पंचायतीक निधी हाडला अशें आदलो सरपंच पिल्ले म्हणटा। जे तेंच्यांनी जे एलिगेशन घातलें पळय म्हाजेर कितें हांवें तांकां कॉन्फिडन्सान घेवं ना, तांकां कॉन्फिडन्स घेवून नासतना काम केलें। हांव कितें विचारपाक पळय तांकां विचारलें सुद्दां, मिटिंगेक सुद्दां विचारलें खंयचे बेजीचेर कितें हांव घेना सरपंच जालें तेन्नाच्यान हांव 11 मेंबरां वांगडा घेवन काम केल्लो मनीस हांव। ओके, आनी जेन्ना हांव पंचायतीन जेन्ना बसलो तेन्ना द अमावंट वॉज समथींग 6.5 crores, नाव द पंचायत अमावंट इज 13 crores। ओके, म्हाका ते फॉल्स एलिगेशन म्हाका तांकां सपोज दे वर रायट दे शूड हॅव गिवन एन एलिगेशन दॅट दे शूड हॅव प्रुवन इट म्हाजे फुड्यान प्रूव करपाक आशिल्लें, तेंच्यांनी प्रूव करपाक तेंचे कडेन जावना। ओके, नो प्रॉब्लम, ते कितें जावं इट्स अ इलेक्शन, इट्स अ पॉलिटिकल। ओके, बिकॉज म्हाका कळ्ळें कितें, बिकॉज आय एम न्यू इन पॉलिटिक्स, आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आय वॉन्ट टू टेल यू आय एम नॉट अ पॉलिटिशियन, आय एम अ होल हार्टेड पर्सन। आय वॉन्ट टू वर्क फॉर द पीपल, आय वॉन्ट टू वर्क फॉर द विलेजर्स। मागे हिशोबान खंयचे तरी कोणी तरी म्हणटा कितें हांवें कितें चोरी केल्या पंचायतीक, एक पयशे तोडले, खंयचे तरी पयशे मोडले, कोणाचे एसीबीन तुमी फायल करा म्हाजेर। आय एम रेडी टू फेस एनी दीस, बिकॉज हांवें जे 3 वर्स जे काडला हे 3 वर्सान 1 रुपया पंचायतीचे पयशे चोरी केले म्हाका, हांव कितें करपाक रेडी आहा। इवन आय एम रेडी टू लीव, हांव म्हणटा हांव मरपाक सुद्दां रेडी आहा, कित्याक हांव पंचायतीचे पयशे चोरी करपाक येना। आय जस्ट केम ओवर हियर टू वर्क फॉर द पीपल ऑफ विलेज ऑफ सांकवाल एंड ओनली फॉर द डेवलपमेंट। आनी चिंत नाका सरपंच ना म्हणून काम करपाना, इवन फ्युचरान सुद्दां हांव काम करतलो, लोकांचें म्हाका काम करपाकूच जाय। I'll work for the people because people elected me. I want to work for the people, nothing else. There is no politics in this. I am ऐकू सांग सेकंड थिंग आनी सांगपा पळयता, आज कोणी सरपंच जावं न्ही, ऐकू सांगपा पळयता तांकां तुमी पंचायतीचे पयशे चोरी करून खायनाका। वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, नथिंग एल्स। आतां 13 crores मेक इट 20 crores। I'll salute you, whoever सरपंच, I'll salute that person.